आनी आमी सांगूंक सोदता की आयज आमचे जे आमदार जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री, तेणी जो प्रत्येक वाठार जो आसा तो बऱ्यापैकी सजयल्लो आसा. हांव उदाहरणांत जे सांगपाचें म्हटल्यार, जेन्ना आमच्या शेतीची जेन्ना प्रॉब्लम जालो, कित्याक तर कारण कितें की आमच्या गांवांत शेती खूब आहा. एक 10 लाख सुमार स्क्वेअर मिटर अशी शेती आसा. आनी ती शेती जर लायतलो जाल्यार ताका बांदाची गरज आसा. आनी बांदाची गरज म्हणटकूच सगळ्यांक तुका एकठी करून हांगासर तुका आमी घेवन जेन्ना दोतोरा कडेन गेले तेन्ना दोतोराक आमी सांगलें की जर आमी शेतां लावपाक जाय, कारण मोदीचें स्वप्न सुद्दां तेंच आसा, आमचे गोंय सरकाराचें तेंच आसा, आनी तें स्वप्न जर पूर्ण जातलें जाल्यार आमकां शेतीची गरज आसा. आनी आमी जेन्ना डिमांड घातलो, सगळे जे आमचे कातर खाजन म्हण, जे भायलें शेत म्हण, उणवें म्हण, जे थोरली देवकडी म्हण, किंवा हे सगळे मयकातर म्हण, अशी आमचे जे शेताचे टेनन एसोसिएशन आहा ते तांकां जेन्ना आमी सगळ्यांक घेवन गेले तेन्ना सगळ्यांचो जो निर्णय आसलो तो बांद जावचो. आतां बांद कसो जावचो हें दोतोरान सांगलें तें आपूण पळयतलो. आनी खरोखर बरें दिसलें की दोतोराक आमच्या गांवा बद्दल इंट्रस्ट आहा. आनी जो इंट्रस्ट तेणी स्वताहून हांगासर आपूण त्या इन्स्पेक्शनाक येयलो, आपूण पळयलें. तेणी सांगलें की जे चिखलाचे पयलीं पासून बांद जे करताले ते आतां बंद करुया, आनी आमी आयज काँक्रीटचे बांद जे आसा आयज ते हांगा हाडुया. त्या खातीर हांव खरोखर अत्यंत आमी आमचे गांवचे ऋणी आहा दोतोराक, की खरोखर दोतोरान जें काम केलां तें बरें काम केलां. कारण तेणी लागीं 22 कोटी आनी आतां जी पळय ह्या 2 दिसांत तुका एक 2 टेंडर 3 हांगासर तुका मयकातर एक जाला, उजाट्टो आनी थोरली देवकडी अशी 3 टेंडर आतां जाल्ली आसा. तेजो जो कॉस्ट आहा तो लागीं 7.5 कोटी आसा. आनी बरें दिसता कारण दोतोरान शेतीक प्राधान्य दिलें. शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान तेणी जे आमचे हे प्रायमरी स्कूल खारवाडा आनी बेताळवाडा ही दोनूय रिनोवेशनाक घेतली. कारण तिची स्थिती जी आसली ती सगळी बिगडलेली आसली. ती कांयच ताका म्हणजे जे दरवाजे असले किंवा जे वयलो आमचो छप्पर आसलो तो सुद्दां सगळो खालावलेलो. तशेंच आमचे गव्हर्मेंट हायस्कूल जे आसा ताका हॉल नासलो, ते सगळे GSIDC मार्फत तेणी स्वताहून आपूण केलें. आनी खरोखर बरें दिसता कारण सगळे पालक जे PTAचे जे सगळे सदस्य जे आसा ते सगळ्या लोकांनी डिमांड केलो ताका की हें सगळें तुमी करचें, कारण शिक्षण हें म्हत्वाचें आसा. आमी आज पळयता शिक्षण ना जाल्यार कांय ना, जर शिक्षण आसा जाल्यार सगळें आसा. म्हणून दोतोरान विचार सुद्दां शिक्षणाचो बरो केलो. आमच्या CMन ओवरऑल सबंद गांवाचो डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. तेणी 15 कोटीचो लोकां खातीर शेत करपाक जाय म्हणून 15 कोटीचो बांद बांदलेलो आसा. हॉट मिक्स केल्ले आसा. सबंद गांवचे रोडाचे हॉट मिक्स केल्ले आसा. तशीच पायपलायन घातलेली आसा. वयल्यान शेतान सगळ्यांक नळाक खातीर कोणाकूच उदकाक प्रॉब्लेम जावपाक जायना म्हणून सगळ्यांक पायपलायन घातिल्ली आसा रोडाक. शाळा 2 शाळाची लोकांचो हे आसले, लोकांनी प्रोत्साहन केल्लें की आमची शाळा सारकी जावची, बरी करपाची म्हणून त्या लोकां खातीर CMन आमच्या शाळा रिपेरींग केल्ली आसा 2. म्हाका इतकें सांगपाचें आसा की आमचो गोंयचो CM तसोच आमचो आमदार हो आमचो गोवा तसोच आमचे जे गांव आसा ते सुशिक्षीत जावच्या खातीर खूब झडटा, ताका प्राधान्य दिता. तर आमच्या गांवांत एक हायस्कूल आहा, 2 प्रायमरी स्कूल आहा, पण आमकां एक बरो ग्रावंड असो नासलो. पण एक दोतोराच्या सपोर्टान आनी वेदांतान मेळोन आमकां तो एक बऱ्यापैकी ग्रावंड आयज हांगा बांदून दिल्लो आसा. त्याच बरोबर आनी आमी एक पंचायती थ्रू एक रेजोल्युशन पुटअप केल्लें आहा की जी वयर हेल्थाची जागा आसा ते जागेन आमकां एक मिनी हॉस्पिटल दोतोरान बांदून दिवचें. आनी दोतोरान आमकां सांगलां की तें हॉस्पिटल बेगींतल्या बेगीन म्हणजे विथ कोलॅबरेशन ऑफ वेदांता तें हॉस्पिटल बेगींतल्या बेगीन जातलें म्हणून. सो हांव हेज्या खातीर दोतोराक थँक्यू म्हणटा. आनी दोतोरान जो विकास घडयलो त्या बद्दल आमचे सगळ्यांचे वतीन पंचायतीच्या वतीन दोतोराक थँक्यू म्हणटा. आमी आयज हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेता की खास करून जो आमचो मुख्यमंत्री आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत, तेणें जो आमच्या गांवचो आनी अख्ख्या गोंयचो जो चौफेर विकास केला ताका लागून आमी गांव येवन कितें केलां तें सांगपाक लागून आमी आयज खास ही प्रेस जो आपयल्ली आसा. दोतोरान गांवचे रस्ते, शेती आनी हे ज्यो गरजो आसा, ज्यो ह्युमन रायट्स गरजो आसा, म्हणजे लाडली लक्ष्मी हे स्कीम, ह्यो स्किमी इतक्यो बऱ्यो केल्ल्यो आसा की लागीं 90% कंटिन्यू लोकांक स्कीम जे फॉर्म भरले कंटिन्यू गावले, तेजे कोणाचे
भरपाची उरल्या त्यो चालू उरल्या त्यो सुद्दां दोतोरान स्वताहून लक्ष घालता आनी आमकां सांगता की कोणाची उरल्या जाल्यार तुमी फुडें हाडात लोकांक जाता की बेनिफीट मेळोवन दियात